समट आणि सावाला तो एक जेजुईत पाद्र्याब नाव अर्दीक सायंटिस्ट म्हणटात आमी विज्ञानी विज्ञानाच्या चिंतपा प्रकार संसार कसो आयलो गे म्हणून सवाल तें संसार म्हळ्यार आमी जियोंचो कसो आयलो एक देवान संसार रचलो पवित्र पुस्तकांत हाका सांगलां वेगवेगळ्या अंतर देवान रचलो निमाणे 8 दिसांनी मनशाक रचलो म्हणून पवित्र पुस्तकाचो पयलो बूक पूण उपरांत आमी हे विज्ञानी म्हणाले संसार आयिल्ली रीत विज्ञान रुपार आमी पळयत कशें एकच फावटी येवना संसार हंता हंतांनी आयलो म्हणून हंतांनी सुरू माती आसली ताचे उपरांत जिवी आयली जिव्यांत वेगवेगळे भाग जाले ताचे उपरांत मनीस निमाणे हंताक आयलो देखून तातूंत संशोधन आनीकय करनासात थोड्या संशोधनांनी ते यशस्वी जाल्यात आनी ते संशोधन करच्या पैकी हो जेजुईत पाद्र्याब एक ते अर्द शारदा म्हणून तो थंय जावन चीना गेलो थंय जावन तांणी संशोधना सांगाता तोय मेळ्ळो आनी तांकां एक चिंता पयलें की संसार एकच फावटी जाल्लो न्ही संसार हंता हंतांनी कितलेशा वर्सांनी जावन हें कन्क्लुजन आनीक तांणी दिवना आनीक सोदण्यार आसात हे आमचे विज्ञानी सोदण्यार आसात तो तांचें चिंताप कालें म्हळ्यार संसार आयिल्लो रीत सवकास हंतर हंतर आयिल्लो एकच फावटी येवना म्हणून पूण ते अर्द शरदानाचे थोडे संगती आतां मूळ हांवें पाता कितें ओरिजिनल सीन आमी म्हणटा हांव अर्ले संगती येता आसतना थोडे संगती ताणें बरयल्ले ताणें सांगिल्ले संगती पवी सभेक इल्लेशें पवी सभेच्या चिंतपावर आनी ताणें सांगिल्ल्या चिंतपावर इल्लेशें ताळपणान जालें आतां आमी सेमिनारीक भरती जाता आसतना या कोणी सेमिनारीक भरती जाता आसतना आमकां एक मतींत एक व्हडलें चित्रण आसता कारण म्हळ्यार जेजून केल्लीं असर्या आनी ताच्या उपरांत आमच्या भावार्था विशयांत याजाकी जिन्य विशयांत मस्त बरी बरी एक चिंतपां आसतात व्हड चिंतपां भाग्यवन चिंतपां सेमिनारीक येवन तत्वशास्त्र शिकता आसतना आमकां विश्लेशण करूंक शिकयतात राजावा प्रमाणे लॉजीक तें पुरा तशें हर एक त्याच दिश्टीन पळोवन आमी मागीर देवशास्त्र शिकोवंक येता आसतना जेजून केल्लीं थोडीं असर्या ती असर्या आमी एका दृश्टेन म्हूण सांगल्यार तातूंत कितें संदेश आसा म्हूण पळयचे आमी तें आसा तशें पळोवच्या की चड संदेश पळयचे आमी गुर्तू कोलो म्हूण पळयचे अशें म्हूण सांगता आसतना ताजें सादारण एक मांस आनी ताज्या मागीर रगत आनी वचून काल एक स्केलेटन म्हळ्यार आस्ती पंजर म्हणले बरी मात उरता मागीर म्हजे समजणे म्हणचे प्रमाणे म्हणचे जाल्यार आतां एक कोबू आनी तूं गाण्याक घालून पिळण काडना पडे खाली चिवना मात उरता तशें थोडे फावटी अशें जावचे पळोवंक मेळटा आमच्या मदें काले म्हूण सांगल्यार ते सेमिनारीक येता आसतना आयिल्ले तरी बरी चिंतपां होली थिंकींग तें पुरो वचून एक राजावाच्या दृश्टीन आमी अर्थ करचे पळोवंक मेळटा ताका कांय तत्वशास्त्र म्हणून कारण आसा की तुमी 2-3 नांवां सांगलीं नीचे आसा ताच्या उपरांत आनियोक्लो आसा फ्रॉयड म्हणलो आनियोक्लो आसा ताच्या उपरांत जॉन पॉल सार्त्र म्हण आसा हे परा नांव अर्दीक तत्वशास्त्री तांणी थोडे बूक बरयल्यात आनी थोडी बुकान थोडे वाक्य गेल्यात दाखल्याक देव मेला गॉड इज डेड पयल्यान पयलें गरजेचें घालें म्हळ्यार एकच वाक्य वाचून हांव न्हीचेचो फाटलावदर करता ताणें देव मेला देखून हें ना तें हांव चिंता ताणें बरयल्लें एक बूक मात्र न्ही सकट बूक वाचीचे ताचे सकट समजाचे ह्या मनशाची नीज चिंता कालें एक दुसरें खंयच्या काळार ताणें बरयल्लें हर एक व्यक्ती बरयतना एक काळ आसता जावं पुरो सामाजीक जावं पुरो राजकी धार्मीक काळ म्हूण आसा त्या काळाक संबंदान तो बरयता कित्याक म्हळ्यार कळलो की काळोख ताका दिसलो काळ आसा ताचे उपरांत ताणें कित्याक बरयलें ताका कांय वैयक्तीक समस्या आसले की त्या मनशाक कोणा कडेन या त्या मनशाक खंयचे एका समाजींतकल एक समस्या येयल्ले की या प्रॉब्लम विथ द ऑथॉरिटी म्हळ्यार अधिकार आसले लागीं समस्या आसली की हें पुरा सोदीचें हें पुरा सोदून जाले उपरांत वाचून जाले उपरांत हो मनशान बरयला खंडीत देखून त्या मनशान बरयल्लें तसो प्रभाव खंडीत जावन आसा देखून प्रभाव घालतल्या मनशाक हांवें सांगचें तुमी वाचा वाचून एका शब्दान एका वाक्यान ताणें तशें सांगलां देखून तें ताणें सांगिल्लेच आनी ताणें सांगिल्लें सत म्हण मान्यचें म्हण हांवें ताचे अभिप्राय ताणें सांगल्या
आतां ताचे अभिप्राय म्हजे अभिप्राय करचे म्हणना वय. हांवें चिंतीचें न्ही वय ताणें सांगिल्ले अभिप्राय ती एक अभिप्राय इट्स एन ओपिनियन हां आतांच्या कालार मस्त जाण तांचे तांचे अभिप्राय सांगतात वय. जावं बरो सरकारा विशयांत जावं बरो देवा विशयांत जावं बरो राजकीय विशयांत जावं बरो इकॉनॉमिका विशयांत एक एकल्याचे अभिप्राय आसा हां पूण हांवें ताचे अभिप्राय पिसो जायचे म्हणना हं, आनी ताणें सांगलें म्हाका मेळ्ळलो बावाट ते ल्हानतो हं, तो म्हाका मेळ्ळलो हांवें वागयचे हं. देखून असले अभिप्राय येता आसतना दंडोळोन पडचे न्ही सवालां घालीचे हां इसारीचे तर्क करीचे हां तांतू राजाम आसा तर्क केल्ल्यान कांय चूक ना सवालां घालचे पूण हांव ताणें सांगिल्ले बरी एका वाक्यान ताणें सांगलें देखून ताणें सांगचें सामा हं, पूण तेकाय हांव सांगता हं. त्या मनशाचें जाल्यार तुमी संपूर्ण वाचा एक शब्द काडून एक वाक्य काडून अर्दे पेज वाचून ताणें सांगिल्लें सामा म्हणचें समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत सेमिनारींत ह्या जाकी तरबेती जोडटा आसतना एक प्रमुख वांटो आसा तरबेतीचो आनी तो जावन आसा तत्वशास्त्र सेमिनारीक भरती जाल्या उपरांत पयलेंचें 1 वर्स जाल्या उपरांत मागीर 2 वर्सां या 3 वर्सां तत्वशास्त्राचें शिकोवंक आसा आनी भोव गरजेचें शिकप आज ह्या शिकपा विशयांत आमकां समजोवणी दिवंक आमचे मदें मानादीक दोतोर जोझफ मार्टिस हे आमचे मदें आसात सांगाता आसात तांचो गांव शंकरपुरा पांगला फिरगस ह्या जाकी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत बेंदूर आनी तशेंच बोंदेल फिरगजींत सहायक बिगार जावन तांणी वावर दिला आनी त्या उपरांतलीं वर्सां तांणी सेमिनारिस्तांक तरबेती दिवच्यांत करचिल्यान त्या वर्सांनी तांणी फ्रांसाक वचून तत्वशास्त्राचेर PhD अध्ययन केलां आनी 9 वर्सां सांजुजे सेमिनारींत ते रेक्टर जावन आसले आनी प्रस्तुत देरेबैल फिरगजीचे विगार आज आमचे मदें आमच्या सांगाता ते आसात तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत करता वेलकम फादर देव बरें करूं तुमच्या लागीं विचारचें पयलें सवाल वय सेमिनारींत आमी तत्वशास्त्र शिकता त्या पाठतळाचेर विचारचें वय आतां हें तत्वशास्त्र देवशास्त्र शिकचें जाल्यार गरजेचें गी या तत्वशास्त्र शिकले वरवीं देवशास्त्र शिकोवंक गुणायन शिकोवंक उपकार पडटा की म्हणलें पयलें सवाल भोव अपुरबायेचो दीस म्हूण हांव चिंता आनी भोव अपुरबायेचे सवाल आनी हो संवाद तत्वशास्त्र देवशास्त्र राजांव आनी भावार्थ हे सकट सांगती सांगाता वेतात की विंगड वेतात की म्हणलें सवाल वय भावार्थ म्हळ्यार फकत बोगणां खाली बोगणां हां आनी तत्वशास्त्र म्हळ्यार खाली राजांव हे दोन विंगड सांगती म्हण चिंतल्यार ते सांगाता येनात हां देवशास्त्र खाली भावार्थाक सीमीत जाल्लें आनी तत्वशास्त्र फकत राजावांक सीमीत जाल्लें म्हण चिंतल्यार हां तें ताळ पडना देखून पवित्र सभेचें चिंताप देवशास्त्र आनी तत्वशास्त्र सांगाता वेतात भावार्थ आनी राजांव सांगाता वेतात तुमी विचारलेलें सवाल देवशास्त्र शिकायचें जाल्यार देवशास्त्र गुंडायेन समजायचें जाल्यार तत्वशास्त्र गरजेगी गरज देखून हर एका सेमिनारीन खंयच्याय संवसाराच्या खंयच्या कोणशा गेल्यारय सेमिनारीचें प्रथम शिकप तत्वशास्त्र उपरांतलें देवशास्त्र कित्याक म्हळ्यार देवशास्त्रान उपाय करची भास हां देवशास्त्रान उपाय करचे शब्द देवशास्त्रान उपाय करची वातावरण हां थियोलॉजिकल थिंकींग तें तत्वशास्त्रांत त्या शब्दांनी हां त्या वाक्यरणांत त्या भाशेन हां बरयलां ओ देवशास्त्राची भास तत्वशास्त्राच्या शब्दांनी बरयलां कित्याक म्हळ्यार आमचे मलगडे ते तत्वशास्त्रांत प्रवीणता जोडली ताचे उपरांत ते शब्द तांकां आमचो भावार्थ उसारोवंक गरजेचें आनी उपयोग जाता म्हणल्या खातीर तांणी ही भास उपाय केल्या तत्वशास्त्राची भास उपाय कित्याक भास उपाय केल्या म्हळ्यार ती भास उपाय केल्ल्यान देवशास्त्र समजूंक सुलाभ जाता
देवशास्त्र शिकोंक सुलाभ जाता देवसाची जी भाशी समजता गुंडायेन समजता उतळणे गुणाय देखून तत्वशास्त्राची भास उपाय केला तत्वशास्त्र एक पाठतळ म्हणल्यार बरी काण घेवन आनी हें शिकलें जाल्यार आमचें देवशास्त्र शिकोवंक समजोवंक गुणायेन अर्थ करूंक आनी ते देवशास्त्रांतली सतां हेरांक शिकोवंक सुलाभ जाता समजोवंक सुलाभ जाता म्हणल्या उद्देशान देखून सेमिनरींत शिकपाच्या पयल्या हंतार तत्वशास्त्र म्हळ्यार कितें तातूंत उपाय करची भास कितें तांचें व्याकरण कळ्ळें कळली भास ती उपाय केल्या कित्याक ती भास उपाय केल्या म्हणलें समजून काण घेता आनी उपरांत देवशास्त्र शिकता आसतना हें कितें शिकल्लें तें मस्त गरजेक पडटा आनी देवशास्त्र बरेंकार समजता देखून तत्वशास्त्र शिकचें. ओके. तत्वशास्त्रांत राजांव आसा आनी त्या राजांवा प्रमाणे आमी जर तर देवा विशयांत अर्थ करून गेल्या जाल्यार कांय थंय वचोन पावन हांव कोण ना त्या देखून अशें म्हणटात काय म्हणटा जाल्यार पयलें पाती येतो बिलीव फेथ फर्स्ट मागीर उरलें सगळें अर्थ जाता म्हणून आतां आमी थोड्या व्यक्तींचेर दिश्ट गेल्यार तसले मस्त जाणां आसात मादर तेरेसा ताज्या मागीर फातिमाची तेका भुरगीं सारकें आनी ताज्या उपरांत लुट्साचे बेर्नादेत ही पळयली जाल्यार ती तत्वशास्त्र शिकिल्ली न्ही तितले मातनी आसतना इस्कालाक गेल्ली भोव उणें ती तसले मनशां आज पवित्र सभेंत सांत म्हणून पासारला तांकां उन्नत स्थानां पावल्यात त्या दळा तत्वशास्त्राची गरज आसा गी तांकां तत्वशास्त्रांत नातिल्लें. अपूर्बायेचें सवाल म्हणटा हांव गरजेचें सवाल आनी आमच्या मतीक उजवाड दिवचें तसलें सवाल खंडी जावन भाग्यवनपणाक आनी देवाच्या मोगाक तत्वशास्त्र शिकाचें म्हणना इस्काला वचोन हांवें तत्वशास्त्रांत डिग्री हाडली देखून हांवें पूण ह्या हर एका मनशाक तांचे राजां उपाय करतात ऑफिशियली तांकां डिग्री मेळोना तत्वशास्त्र शिकला म्हूण पूण तांच्या राजांव आसा तांचे कडेन कित्याक म्हळ्यार राजांव मनशाचें देवान दिल्लें उंचलें देणें आमी राजांव उपाय करता पूण तत्वशास्त्राचे शब्द तत्वशास्त्राचे पाठतळ तत्वशास्त्राची भास ती गरजन आसा ती म्हणाक कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ तुमी सांगल्या प्रमाणे भावार्थाची सतां ती गरजेची पूण थोड्या पटीन त्या भावार्थाची सतां गुणायेन समजायची ती हेरांक शिकयची ताचे विशयान कितें बरयचें देखून त्या दळा खंडीत जावन देवशास्त्र शिकता देवशास्त्र शिकयचें जाल्यार तत्वशास्त्र उपयोग जाता. दुसरें आनी एक खालें म्हळ्यार थोडे पटी इल्लीशी समजुणी आमची तत्वशास्त्र म्हळ्यार देवा विरोध येतात देवाक ते पाती येनात दे आनी भावार्थ म्हळ्यार भावार्थाक आनी तत्वशास्त्राक कांय संबंद ना आनी ते तत्वशास्त्र भावार्थाक आमकां पयस व्हरता शिवाय लागीं व्हरना तो कोलो फिलॉझॉफर म्हणटात फिलॉझॉफर म्हणटा आसतना तो शब्द म्हणटा आसतना इल्लेशें म्हणटा फिलॉझॉफर किंवा म्हणटात देखून हांव चिंता इल्लो उजवाड गरजे आसा तो तत्वशास्त्र म्हळ्यार राजांव पूण राजांव म्हणटा आसतना राजांव देवा विरोध वचना नीज राजांव खरें राजांव आनी राजांव देवा लागीं हाडटा शिवाय देवा विरोध वचना देवा पयस वेचें तें निजाकी राजांव म्हणलें म्हजो एक सवाल चरित्रा काडया पवित्र सभेचे 9 सांत आसा तुमी मादर तेरेसाचें नांव सांगलें फातिमाची भुरगीं सांगलीं बोवा पुरबायेचें चरित्र घे सांत ऑगस्टीन 9 सांत आनी पवित्र सभेचो महान तत्वशास्त्री आनी महान देवशास्त्री ताणें बरयलेली लिखणां ताणें बरयलेली बूक आजून मनीस दर म्हणून वाचतात देवाक पातयेनातले मनीस समेत ताचे बूक वाचतात आनी म्हणटात कली जाणवाई खोलो उजवाड पडटा ह्या वाचतना आनी एका नमणेचो खोलो उजवाड आनी साबार जाण ताणें बरयल्लें वाचून देवाचेर बावटसण वचनात देवा लागीं आयल्यात सांत ऑगस्टीन म्हणटा आक्विनसो सांत थॉमस पवित्र सभेचो एक तत्वशास्त्री आनी देवशास्त्री आसा जाल्यार एक व्हडलो खांबो जाल्यार आक्विनसो सांत थॉमस ताणें तत्वशास्त्रा विशयांत बरयलेले बूक अर्दी लायब्ररी ताचीच जायत आनी देवशास्त्रा विशयान आनी हो मनीस इतलें शिकिल्लो तत्वशास्त्र इतलें उपाय केल्लो मनीस मनशाची जाणवाय आनी राजां उपाय केल्लो मनीस निमाणें पवित्र साक्रामेंता मुखार नमस्कार घालता येद्या व्हडा साक्रामेंता म्हणलें गीत बरयल्लें ताणें तांतो मेरगो म्हळ्यार तें सत म्हज्या ज्ञानांत म्हज्या विज्ञानांत म्हज्या राजावांत मी कोचें सत सोम्या देखून नीज तत्वशास्त्री आनी नीज तत्वशास्त्र शिकिल्लो मनीस
तत्वशास्त्र गरजेचें राजांव गरजेचें राजांव नासतना मनीस ना हां जेजून राजांव उपाय केले सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग कर म्हणालो खाली सगळे तुज्या काळजान मोग कर म्हणना सगळे तुज्या मनान जेजूचें एम्मावसाच्या वाटेर जेजू येता आसतना तांची मनां आनी काळजां आनी मनां तांणी कितें सांगलें तांच्या मनांत उजवाड पेटलो वय देखून एक हाली काळजांत बोगणान न्ही हां ते मनीस खाली काळजान मात न्ही सगळे जिणयेन बदलले एम्मावसात हांव जेरुजालेमाक धांवन येयले जेरुजालेमाक पाटी अडोवचें मन तें उजवाड तांकां मेळ्ळो दातल्या पाटी एम्मावसा येताले ओके जेजूच्या जिणयेन पळया कितल्या पाटी ताणें राजांव उपाय केले फारिजांवां सांगता शास्त्रां सांगता थोडे पाटी राजावानच ताणें तांकां जाप दिली शिरकोवन गेलें तांच्याच उतरान ताणें शिरकोवन गेलें राजांव उपाय केले कोणाक आमी तिरवो बांदीचे चक्रवर्तीचे बांदीचे की ह्या बांदीचे नाका जेजून अशें राजांव उपाय केलें की खालें करचें म्हणून अच्छा राजांव वयतलो तांणी म्हळें हें साबार पाटी जेजूच्या जिणयेन सांजवांव बाबतीस्त विशांत कोणाच्या नांवान तो हें करता जेजूचें जाप पळय एकच शब्द एका शब्दान ताचे राजांव एकदम गुंडायचे देखून फिलॉसॉफी म्हणलो राजांव म्हणलो शब्द ते उपयोग करा देखून सांत थॉमस एक्वायनास हांवें केदाळे म्हजे मग आसो तो राजांव शिकिल्लो मनीस आनी राजांव जाणा जाल्लो मनीस फिलॉसॉफर नीज फिलॉसॉफर म्हळ्यार तो म्हणटा राजांवांत म्हाका इतले मातशे रोशी येत राजांव मनशाच्या राजांवाक घड आसा वय ताचे उपरांत म्हाका वचोंक जायना देखून आमी पवी सभेन मिस्तीक म्हणटा मिस्तीक म्हळ्यार देवाचो विशेश मोग भोगल्ले मनीस आविलाची सांत तेरेज सांत जुआंवचो कुर्साचो सांत जुआंव हे परा राजांव उपाय केल्ले मनीस पूण एका अंतर म्हणाले देवा विशयांत आत्मीक सांगते विशयांत येस त्रिंदादी विशयांत चिंतना मनशाच्या राजवांक मीक पोवचेत आसले हे सांगते देखून राजांव शिकिल्लो मनीस ताचें तें खालतेपण आसा जेस नीज फिलॉसॉफर ताचे लेगीत खालतेपण ना जाल्यार तो फिलॉसॉफर न्ही तो म्हज्या लेकार तो एक तत्वशास्त्री न्ही थोडे जाण तत्वशास्त्री आसात म्हळ्यार आमी देवाक पातयेना देव ना तांणी सांगतना एक अर्थ आसा कित्याक म्हळ्यार ती एक संदिग्ध परिस्थितीन शिकून पडल्यात एक टायम तामसो एका मनशाक दुखल्या वेळार तो कालें तोंडांत उतरां घालता एकालें बरयता देखून तले मनीस आतांय आसात ना म्हणना पूण नीज जावन तांच्या जिणयेंत गुंडायेक पळयल्यार जिणयेच्या आखरेक पळयल्यार तांणी वळखून घेतला हें म्हज्या राजांव मिकवालें सत देखून नीज फिलॉसॉफर नीज राजांव उपाय करचो मनीस तो बावार्थ विरोध वचोंक सादीत ना तो बावार्थ कुशीनीत वता देखून ताचे उपरांत आमी पळयया पवी सभेचे हेर सांत नवाडदीक सांत हे परा आगोस्तीन सांगलें हांवें आक्वेनाचो सांत थॉमास सांगलो ताचे उपरांत सांत आन्सेल म्हणलो आसलो तो आसलो नवाडदीक सांत पवी सभेचे हे परा व्हड बरोवपी मनीस जुआंव पॉल दुसरो आमकां वळखीचो तो एक तत्वशास्त्री प्रमुख जावन तो एक तत्वशास्त्री जुआंव पॉल दुसरो आनी ताणें 1990 इसवेंत एक महान दास्तावेज बरयले त्या दास्तावेजाचें नांव लाते भाशेन फिदेस एत रासियो भावार्थ आनी राजांव ह्या पापसाहेबान बरयल्लें आनी हें दस्तावेज भोव फामाद जाले इगर्जेन मात्र न्ही इगर्जेच्या भायल्या वाठारांत समेत फामाद जाले शिकप्या मनशां सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या दस्तावेजान पापा आमकां करेक्ट सांगता राजांव आनी भावार्थ तो दोन पाकाट्यांक सरी करता मनशाची जिणी मनीस सत सोदून वेता आनी एका मनशाच्या काळजाच्या गुणायन आसचें म्हणटा पापा साहेब सत जाणा जावचें सत म्हळ्यार कितें ती एक आशा आनी ती सत जाणा जायचे जाल्यार आमी उबोंक आसा उबताना खाली बावार्थ सिंतिमेंताळ बावार्थ उतोळ बावार्थ केल्यार एका कुशीन माल वता म्हणटा खाली राजांवूच हांव मनीस म्हाका बावार्थ नाका मनशानूच सक्कट सोदून काडयेत मनशा कडेन सकत आसा मनशा कडेन विज्ञान आसा मनशा कडेन बुदवंतगाय आसा मनशा कडेन जुडवो आसा आज मनीस प्रगती पावला म्हणून खाली म्हाका बावार्थ राजांव तो आनी एका कुशीन पडटा सत जाण देखून बावार्थ आनी राजांव दोनी सांगाता उबोन वेताना मात्र मनशाक आनी पवित्र पुस्तकांत हांवें सांगलें जेजूच्या जिणयेंत ती फिलॉसॉफी म्हणलो शब्द तो येना जावं बरो गरजेचो न्ही पूण राजांव आनी बावार्थ सांगाता वेताना मनशाक देव मेळटाच देखून दोनी गरजेचे म्हूण म्हाका भोगता
तुम्ही पवी सभेच्या चरित्र्यांत आणि या वर्तुळांतल्या व्यक्तींची नावां सांगली. होय. आक्विनासो सांत थॉमास, सांत आगोस्तीन, स्टॉलवॉट्स, होय. व्हड नावाडीक मनीस, होय. आनी तशेंच जुआंव पॉल दुसरो, आन्सेलम आनी होय. परा. आमी पवी सभेच्या भायर आयल्यार होय. आतां जीन पावल सात्र, होय. ताज्या उपरांत नीचे होय. असले तत्वशास्त्री आसात. होय. जीन पावल सात्र तो काय म्हणटा म्हळ्यार दी आदर इज हेल म्हणून, correct. आनी नीचे काय म्हणटा म्हळ्यार गॉड इज डेड होय. म्हणून. आतां हे पवी सभेच्या भायर पळयत आसतना उक्त्या समाजांत होय. हांचे वरवीं ह्या प्रभावाक वळख जाल्ले व्यक्ती मनशां साबार आसा, जायते जण. आसा. आनी ह्या वरवीं तांचें चिंतप, तांचो प्रभाव लोकांचेर पडटा आसतना मस्तो मनशांक एका सूख वाटेन वण व्हरूंक या व्हरूंक होय. हे मनीस कारणकर्त जायनात गी, आनी तांचें ही चिंतप होय. तें एका दिश्टेन समा म्हूण दिसना गी म्हणून. बरें सवाल. आनी ह्या सवालाक की हांवें ह्या सवालाक चिंतलां. तुमी 2-3 नांवां सांगली. नीचे आसा, वय ताच्या उपरांत आनी एकलो आसा, फ्रॉयड म्हणलो आनी एकलो वय. आसा, ताच्या उपरांत जॉन पॉल सार्त्र म्हण आसा. हे परा नांवाडीक तत्वशास्त्री. तांणी थोडे बूक बरयल्यात आनी थोडी बुकान थोडे वाक्य घाल्यात, गेल्यात. दाखल्याक देव मेला, गॉड इज डेड. पयल्यान पयलें गरजेचें घालें म्हळ्यार एकच वाक्य वाचून हांव नीचेचो फाटलावदर करता, ताणें देव मेला देखून हें ना. तें हांव चिंता ताणें बरयल्लें एक बूक मात्र न्ही, सकट बूक वाचीचें, ताचें सकट समजाचें ह्या मनशाची नीज चिंताप कालें. एक. दुसरें, खंयच्या काळार ताणें बरयल्लें. ओके. हर एक व्यक्ती बरयतना एक काळ आसता, जावं पुरो सामाजीक, जावं पुरो राजकीय, धार्मीक काळ म्हूण आसा. त्या काळाक संबंदान तो बरयता. कित्याक म्हळ्यार कळलो की काळोख ताका दिसलो काळ आसा. ताचे उपरांत ताणें कित्याक बरयलें, ताका कांय वैयक्तीक समस्या आसले की त्या मनशाक कोणा कडेन या त्या मनशाक खंयचे एका समाजींतकल समस्या येयल्ले की या प्रॉब्लम विथ द ऑथॉरिटी म्हळ्यार अधिकार आसले लागीं समस्या आसली की हें पुरा सोदीचें. हें पुरा सोदून जाल्या उपरांत, वाचून जाल्या उपरांत हो मनशान बरयलां खंडीत. देखून त्या मनशान बरयल्लें तसो प्रभाव खंडीत जावन आसा. देखून प्रभाव घालतल्या मनशाक हांवें सांगचें, तुमी वाचा, पूण वाचून एका शब्दान एका वाक्यान ताणें तशें सांगलां देखून तें ताणें सांगिल्लेंच. आनी ताणें सांगिल्लें सत म्हण मानिचें म्हण हांवें. ताचे अभिप्राय ताणें सांगल्या. आतां ताचे अभिप्राय म्हजे अभिप्राय करचे म्हणना, हांवें चिंतीचें न्ही. ताणें सांगिल्ले अभिप्राय ती एक अभिप्राय, इट्स एन ओपिनियन. आतांच्या काळार मस्त जाण तांचे अभिप्राय सांगतात, जावं पुरो सरकारा विशयांत, जावं पुरो देवा विशयांत, जावं पुरो राजकीय विशयांत, जावं पुरो इकॉनॉमिका विशयांत एकल्याचे अभिप्राय आसा. पूण हांवें ताचे अभिप्राय पिसो जायचे म्हणना. आनी ताणें सांगलें म्हाका मेळ्ळलो बावाट ल्हानतो तो म्हाका मेळ्ळलो हांवें वागयचे. देखून असले अभिप्राय येता आसतना दंडोळोन पडचें न्ही, सवालां घालीचे, इसारीचे, तर्करीचे. तांतूं राजाम आसा, तर्क केल्ल्यान कांय सूख ना, सवालां घालचे. पूण हांव ताणें सांगिल्ल्या बरी एका वाक्यान ताणें सांगलें, देखून ताणें सांगचें समा. पूण तेकाय हांव सांगता, त्या मनशाचें जाल्यार तुमी संपूर्ण वाचा, एक शब्द काडून एक वाक्य काडून अर्दे पेज वाचून ताणें सांगिल्लें समा म्हणचें समा न्ही. देखून तत्वशास्त्रांत 2 नमूनेचे मनीस आसात. एक देवा ते पातयेणी दवरले, देवा विशयान गुंडाय नियाळ केल्ले, इगर्जे भितर मात्र न्ही, सांत मात्र न्ही, सांत आनी सांतिणी मात्र न्ही, हेरी आतांय आसात. इगर्ज मातेचें शिकप सारकें म्हूण मानून घेवचे साबार जाण ते सांत सांतिणी न्ही, ते युनिवर्सिटीन शिकोवचे मनीस आसात. आनी सगळ्यांक सांत आनी सांतिणी करूना नांवाडतीक मनीस आसात. मस्त कितलीं नांवां ती बी येता. देवाक पातयेवचे, इगर्ज मातेन शिकयलें सारकें म्हणचे, बाप साहेबाच्या शिकवण्या प्रमाणे जिवोवचे कितले जाण तत्वशास्त्री आतांय आसात. खंयच्या खंयच्या युनिवर्सिटींत ते आतांय शिकयतात. आनी एक कुशीन आनी एक कुशी आसा, थोडे सांगते हे देवा पातयेवचें गी, हे देव निजाके आसा गी, हे थोडे फावटी थोड्यांनी कश्टांच्या वेळार आतां सुनामी आयले, कोरोना आयले, आनी थोडे फावटी कॅन्सर पिळा पळयत आसतना थोड्यांचे एक सवाल आकांत आसा, देव काय आसा, कित्याक हें पुरा जाता, हें पुरा कित्याक जावचें, देव कित्याक सोंसता हें पुरा म्हणलें एक सवाल. आनी अल्या वेळार थोडे जाण इल्लेशे त्या सायडीन आलो, जाळे नीचेनी तशें सांगिल्लें, आणी तशें सांगिल्लें, आणी सांगिल्लें म्हणलें हें. देखून आमी तांणी सांगिल्लें सकड इट्स नॉट ए बायबल ट्रूथ, ताची एक अभिप्राय म्हजें चिंता तशें. आमच्या बोंतोनी समाजान मस्तून आतां थोडे आसात
रॅशनॅलिस्ट म्हणून वय आणि तांच्या चिंतपाप्रमाणे देवाक आनी परत ते प्रमुख स्थान दिनात खंडी जावन देवशास्त्राक आनी परत दिनात होय. ते सगळे विज्ञानाच्या दृश्टीन पळयतात होय. राजावान तर्क करून पळयतात होय आता असल्या मनशा लागे होय देवशास्त्र तत्वशास्त्र मुखांतर तांकां कम्युनिकेट करून म्हळ्यार तांकां होय. पावोवंक साध्य आसा की होय. एंगेज करून तांकां होय, होय. आनी तांकां देवाचें नांव काडचें म्हणना होय, होय. आनी खंयच्याय भावार्थाच्या धर्माचें नांव काडचें म्हणना पूण Correct. तांच्याच भाशेन होय. हे असले धार्मीक तत्वां होय, correct. आनी नीत पुरो तांकां पावोवंक साध्य आहा की खंडी जावन आसा सांत थॉमस अक्वेनस सांत थॉमस असो एक उद्देश तो जावन आसलो हां त्या 13व्या शेतामानांतच हां क्रिस्तांवा लागीं हांव संवाद करतना हांव आनी तूं पाद्र्याक होय. हांव संवाद करतना हांव जेजू तें पाती येता तूं जेजू तें पाती येता पोविसाबे कडेन आमी दोगी पाती येता हां देखून संवाद करूंक कांय प्रॉब्लम ना हां आमची बेजीक तत्वां एकच हां. म्हणजे आनी तुमचे मदें पूण आनी एकलो मनीस आसा क्रिस्तांव न्ही तो हं. क्रिस्तांव न्ही देखून इमिडिएटली आमी बावडता अशें उलयतना तो उसांबळ जावं पुरो हं. तुजो बावडतो म्हजो न्ही हं. तशें जाल्यार मनशा लागीं हांवें कशें संवाद चलोवचो आत्मीक संगती विशयांत देवा विशयांत हं. तशें जाल्यार मनशा लागीं तो म्हणटा हांवें राजा उपाय करीचे म्हजे हां. आतां कशें राजा उपारचें आतां चिंतये एक वस्त आसा तो म्हणटा देव ना हां. देवाक हांव पाती येना हां. ओके देव ना देव तूं म्हणटा एक रूख आसा हं. रूख तुज्या घरा मुखार आसा खंय जावन आयलो रूख तो हं. हं. तूं म्हणटाय म्हज्या बाबान लायिल्लो हं. ओके बाबान कालें कसो लायलो ल्हान रोंपयान लायली की हं. रोंपी खंय जावन लायली ती खंय जावन नर्सरी जावन हाडली हांवें नर्सरी ताका खंय मेळ्ळी सायबा हां. ती रोंपी होय. ताणें बियां घालना ती बियां खंय जावन आयली हं. म्हणटाना मनीस चिंता खंय जावन आयली हं. राजा उपाय करचे तुजे होय. निमाणे तो म्हणटा खंयच्या म्हज्या आबान आबाच्या आबान म्हणटाना निमाणे म्हणटा सुरूचे जड खंय जावन आयले तर हां. ती जाप आमच्या सायन्सान थोडे रितीन जाप दिवंक पळयल्या पूण तांच्या लागीं अंतीम जाप मेळोना तांकां ओके. तांचे थियरी मस्तात हां. पूण अंतीम जाप त्या वेळा तो म्हणटा ह्या मनशाक उजवाड ही सुरवेर जावन नातिल्ली वस्तू एकच फावटी हेजे जाल्यार खंय जावन आयली ती हं. 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 खंय जावन आयली हं. खंय जावन म्हणजे हेजे न्ही होय. आनी एका मनशार वचून जाता गे आतां तुका एक झाड पळयताय तूं एक तण पळयताय हं. तण तुजेच ताकी तुका एक करूंक साद आसा गे हं. बीन आसतना हं. जायना हं. एक रूख तुजेच ताकी करूंक जायना न्ही जायना. तुका हां. एकच जर तुका एक बी जायचे नातल्यार रोंपी जायचे हांव एकाच उतरान टक्क करता आज मातशें मनशाक जावना ओके. इतल्या शिकल्ल्या मनशाक हां. 21व्या शतमान देखून सांत थॉमस म्हणटा ह्या मनशा लागीं म्हळ्यार कोण म्हण एकलो आसा आनी हां. ताची सकत विशेश हां. कित्याक म्हळ्यार त्या सक्तीक कांयच नातल्यांतले रशेत हां. हां. म्हाका आनी तुका आसल्या वस्तून मात्र काले नवें करयत ही वस्त आज आसली आनी नवें करयत बी आसलें हांव लायता तें झाडां येता पूण बी मेळ्ळें जाल्यार म्हाका करूंक जायना तें हं. 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 तें करीचें जाल्यार हं. मनशाच्या सक्तेन इम्पॉसिबल हं. एक दाखलो मात्र हांवें तुमकां दिवचो होय. उरले साबार संगती काण घेवया खंयचीय संगती आमी काण घेवया हं. ताचे मूळ खंय ना आतां मोग हं. मोग हं. आवयचो मोग आसा हं. ताचे उपरांत इश्टाचो मोग आसा हं. मोगाचें मूळ खंय आसप हय. तें खंय जावन आयलें मोग म्हणलो मूळ खंय जावन आयलें हं. 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 सत आमी दिसपट्ट्याची सत जियेता पूण सताचें मूळ खंय आहा वय. मनीस जातागी हां. आमी कितले व्हडले मनीस आसकत हां. कितले बागेवन जावंक पुरो ताचें तें पूण संपूर्ण सताचें मूळ कितल्याय बागेवन मनशाच्या जिणेंत आनी उपजोवंक जायना हां. संपूर्ण मोगाचें मूळ एका मनशांत उपजोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी मनीस आसकत वय. आमचे लागीं तितली सकत ना हं. संपूर्ण सत संपूर्ण मोग ही सतां हं. 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 हाचें मूळ निजाकी हांगा आसूं सादीत ना हं. हें सत हें मोग म्हणलें दुसरें खंयचें आमी काणगे बरें सांगता हाचें मूळ खंय म्हणी विशेश खंय म्हणी आसा हां. हें राजावांक हें आमी बावडता अशें उलयना आतां वय. वय. हांव राजावान उलयतां वय. देखून मनीस राजा उपाय करचो मनीस इल्लो चिंता वय. मागीर तुका मॉन्यूस ना तुमी सांगचें बरो हांव कॅर करना म्हळ्यार समजता न्ही आनी म्हाका तें तुमचे राजा म्हाका पळय म्हजें आसा ताका कांय करूंक जायना कांय करूं ना. वय कांय करूं ना वय. देखून ताका पयलें ताणें हें केलां निर्धार केला म्हाका ना देव नांत म्हूण हांवें निर्धार केला तसो आनी जाल्यार म्हाका देव आसा म्हणलें सांगूंक आयकूंक म्हणूंत ना आनी म्हाका ती कुशीत ना म्हूण हांवें निर्धार केला जाल्यार त्या मनशाक कांय करूंक जायना आतां जुवान पावल दुसरो म्हणटा सत सोदून वचचे आमी सत म्हाका मेळना म्हूण सांगूंक जायना हं. खंयच्याय मनशाक म्हाका ती आमी वी आर पिलग्रिम्स म्हणटा हं. आमी वाटेर हें वाटेन सोदून आसा
देखून सत खंय मेळटा ती आशा आशिल्लो मनीस येता म्हजे कडेन सत आसा आय नो एवरीथींग अँड आय डोंट वॉन्ट टू नो एनीथींग म्हळ्यार त्या मनशाक कांय करूं जायना देखून सांत तोमासान आलोचन ती उरल्या तत्वशास्त्री न्हीच हांवें सांगलें सुरवेर न्हीच तत्वशास्त्रीची आलोचन तीच मनशाक सता वाट्यान व्हरूंक आनी जेजू आयिल्लो आमकां सत दाखोवंक देखून जेजू तत्वशास्त्र मत्तू उपाय करता राजांव उपाय करता पूण ताका व्हडलें नांव फिलॉसॉफी आनी म्हणल्यार दिवना हय पूण राजांव नासतना जेजू उलयना आनी जेजूय आमकां म्हणटा सर्पा बरी चतुर जाया राजांव उपाय करा जागृत करा म्हण सांगता तुम्ही म्हळें संवसारांत खंयच्याय सेमिनारीन पळयल्यार रे फिलॉसॉफी एक थंयसर भाग आसात शिकोवंक आनी जो हांव पावल दुसरो घाला म्हणटा म्हळ्यार भावार्थाच्या विशयांत आमी दोनूय पाकाट्यांनी उबो जे अशें म्हणून 20व्या शतमानांत एकलो तत्वशास्त्री आनी तोय एक जेजुईत पाद्रा तहाड देशादेन म्हणून आतां ताणें हे रचनेच्या विशयांत एवोल्युशन विकासवाद आनी हे सगळें ताच्यात उतरान ताणें एक सांगलें कितें म्हूण सांगल्यार विवारिल्लें ताणें ओमेगा पॉयंट हें सगळें वचून अकरेक देवा लागीं पावचें म्हणून ताजी बरपां आनी पुरा मस्त आसात हांवें आयकलें काल म्हूण सांगल्यार ती वातिकानान ती काल केली म्हूण सांगल्यार बॅन केली अशें अमानत कर दवरली सगळ्यांक मेळनातले बरें आतां तत्वशास्त्र गरज आमकां देवशास्त्र शिकचे जाल्यार आनी तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र दोनी वट्टू वचत जाल्यार पळयलो ह्या जाग जावन वातिकानाक ताजेर बरोवसो नातलो गी ह्या कित्या खातीर ताजी बरपांगान देगे दवरली तो एक जेजुईत पाद्र्याब नांवाडीक सायंटिस्ट म्हणटात आमी विज्ञानी विज्ञानाच्या चिंतपा प्रकार संवसार कसो आयलो गे म्हणून सवाल तें संवसार म्हळ्यार आमी जियोंचो कसो आयलो एक देवान संवसार रचलो पवित्र पुस्तकांत हाका सांगलां वेगवेगळ्या अंतर देवान रचलो निमाणे 8 दिसांनी मनशाक रचलो म्हणून पवित्र पुस्तकाचो पयलो बूक पूण उपरांत आमी हे विज्ञानी म्हणाले संवसार आयिल्ली रीत विज्ञान रुपारी आमी पळयत कशें एकच पटी येवना संवसार हंत हंतांनी आयलो म्हणून हंतांनी सुरू माती आसली ताचे उपरांत जिवी आयली जिव्यांत वेगवेगळे भाग जाले ताचे उपरांत मनीस निमाणे हंताक आयलो देखून तातूंत संशोधन आनीक करनासात थोड्या संशोधनांनी ते यशस्वी जाल्यात आनी ते संशोधन करच्या पैकी हो जेजुईत पाद्र्याब एक ते अर्द शारदा म्हणून तो थंय जावन चीना गेलो थंय जावन तांणी संशोधनां सांगाता तोय मेळ्ळो आनी तांकां एक चिंता पयलें की संवसार एकच पटी जाल्लो न्ही संवसार हंता हंतांनी कितलेशा वर्सांनी जावन हें कन्क्लुजन आनी तांणी दिवना आनी सोदण्यार आसात हे आमचे विज्ञानी सोदण्यार आसात तो वळ तांचें चिंता कालें म्हळ्यार संवसार आयिल्लो रीत सवकास अंतर हंतर आयिल्लो एकच पटी येवना म्हणून पूण ते अर्द शर्दानाचे थोडे संगती आतां मूळ हांवें पाता कितें ओरिजिनल सीन आमी म्हणटा हांव अर्ले संगती येता आसतना थोडे संगती ताणें बरयल्ले ताणें सांगिल्ले संगती पोवी सभेक इल्लेशें पोवी सभेच्या चिंतपा वरून आनी ताणें सांगिल्ल्या चिंतपा वरवीं इल्लेशें ताळपणां जालें तितलें मात्र न्ही ताणें बरयल्ल्या टायमार संवसार कसो आयिल्लो हंता हंत्यांनी आयिल्लो म्हणलें चिंतापी पोवी सभेन संपूर्ण रितीन मानून घेवना कित्याक देखून ताणें बरयलेले बूक ताणें बरयलेले संगती खंयी काळो काडटीत आवडटाक कुराट मारतीत आनी आमच्या प्रमुख शिकपाक आमच्या बावडताच्या प्रमुख शिकपाक खंय हाड वेतीत म्हणल्या उद्देशान ते बोगलेक दवरले आतां प्रस्तुत काळार इल्ले उक्तावण आयल्या कित्याक म्हळ्यार पोवी सभेन ती साबार पोवी सभेन ती तत्वशास्त्री आसात देवशास्त्री आसात सायंटिस्टी आसात आपसाहेबांनी सायंटिस्टांची एक अकाडेमी म्हणल्या बरी केल्या आनी तांकां विचारता कित्याक म्हळ्यार आमी सायन्स सांगिल्लें पुरा रोंगत म्हणून सांगत जायना सायन्स सांगिल्लें पुरा सारकेंत म्हणून सांगत जायना सायन्स आनीक सोदण्यार आसा सस्पता देखून सायन्सान हाडिल्लीं पुरा कन्क्लुजनां करेक्ट सांगूंक जायना पूण सायन्सान सांगिल्लें पुरा समांत न्ही म्हण सांगूंक जाय देखून पोवी सभा सवकास येता थोडे चिंतमा वय पळया आनी वट्टारे आंगार पडोन पोवी सभा सायन्सान सांगिल्लें पुरा विज्ञानान सांगिल्लें बरें एकच फावटी सारकें म्हण सांगना कित्याक म्हळ्यार तांकांय जाप मेळोना निमाणी जाप तांकांय मेळोना ते सोदण्यार आसात तांकां केदाळा जाप मेळ्ळो गुत्तू ना कित्याक ते प्रयत्न देखून
अशें जाल्यार मनशाची चिंता पोबी साहेबांनी बोगलेक धरले उद्देश तो हय जागृत जावी आमी एकच बटे आंगार पडोन आमी ताणी सांगलें बरें आयकोवचें नाका आमच्या भावार्थाक मार पडटा जाल्यार आमी जागृती कितें पोबी साहेबाची गरजेची कित्याक म्हळ्यार आमचो प्रमुख कायदो भावार्थ हांव तत्वशास्त्र जाल्यार प्रमुख आमचे मिसांव सोमयाची बरी खबर प्रकट करचें ओके हें आमचें मिसांव ओके आनी पोबी साहेब कितें शिकयता तें मानून घेवचें तें आमचें मिसांव ताचे विरोध खंयचें येता जाल्यार आमी चिंतचे पडटा जागृतायेचें तालीम बरपा देखून आमच्या सेमिनारींत आमी शिकयतना सांगता पुरा पूण निमाणें सांगता अहले सांगता आमी जागृत जायचें म्हणून आतां आमी सेमिनारीक भरती जाता आसतना या कोणी सेमिनारीक भरती जाता आसतना आमकां एक मतींत एक व्हडलें चित्रण आसता कारण म्हळ्यार जेजून केल्लीं असर आनी ताजे उपरांत आमच्या भावार्था विशयांत याजाकी जिन्य विशयांत मस्त बरी बरी एक चिंतपां आसतात व्हड चिंतपां भाग्यवंत चिंतपां सेमिनारीक येवन तत्वशास्त्र शिकता आसतना आमकां विश्लेशण करूंक शिकयतात राजावा प्रमाणे लॉजीक तें पुरा तशें हर एक त्याच दिश्टीन पळोवन आमी मागीर देवशास्त्र शिकोवंक येता आसतना जेजून केल्लीं थोडीं असर्यां ती असर्यां आमी एका दृश्टेन म्हूण सांगल्यार तातूंत कितें संदेश आसा म्हूण पळयचे आमी तें आसा तशेंच पळोवचें की चड संदेश पळयचे आमी गुर्तू कोलो म्हूण पळयचे अशें म्हूण सांगता आसतना ताजें सादारण एक मांस आनी ताज्या मागीर रगत आनी वचून काल एक स्केलेटन म्हळ्यार आस्ती पंजर म्हणले बरी मात उरता मागीर म्हजे समजणे म्हणचे प्रमाणे म्हणचे जाल्यार आतां एक कोबू आनी तूं गाण्याक घालून पिळणं काडना पडे खाली चिवणा मात उरता तशें थोडे फावटी अशें जावचें पळोवंक मेळटा आमच्या मदें काले म्हूण सांगल्यार ते सेमिनारीक येता आसतना आयिल्ले तरी बरी चिंतपां होली थिंकींग तें पुरो वचून एक राजावाच्या दृश्टीन आमी अर्थ करचें पळोवंक मेळटा ताका काय तत्वशास्त्र म्हणून कारण आसा की तुमी सांगिल्ले सवालाक म्हणजे कारण आसा या ना म्हणून घट्ट सांगूंक जायना मनशाक विश्लेशण आमी करता आमी चिंतता ताचे उपरांत तक्रार करता ताचे विशयांत आनी ताचे उपरांत ताची चरित्र सोदून काडटा हें पुरा तत्वशास्त्रांनी करतात देवशास्त्रांनी करतात पवित्र पुस्तक शिकतनाय आमी करता हें खंय तावन आयिल्लें खंयच्या भाशेन बरयल्लें चरित्र कितें हाची पाठतळ कितें हें पुरा म्हणटाना खंडी जावन आमचे लागीं आसलें सुरूचीं ती काल म्हणटात बोगणां सुरूचीं येता आसतना आसलीं बोगणां तर फावटी इल्लीशीं आलतात आमी चिंतलें हें घे अशें घे अशें न्ही घे म्हणलें एक थोडीं सवालां येतात ताचे उपरांत नीज अर्थ कितें तशें म्हणलें सवाल येतात पूण भावार्थ तितलो दंडळ्ळेले म्हाका दिसना थोड्या जाणांक इल्लोसो दंडळटा जावं पुरो पूण जेराल रितीन हांवें सांगचें जाल्यार तो भावार्थ हाचो उद्देश भावार्थ घट करचो आमचो भावार्थ खाली बोगणांनींत बांदलो न्ही सिंतिमेंताळ न्ही ल्हान संगतीक आमी कोसळून पडचे न्ही तितले मात्र न्ही आनी एक ह्या जाकान आमी पब्लीक रितीन आमी मेळोवंक आसा लोकांक मेळोवंक आसा वेगवेगळ्या नमुन्याच्या मनशाक आमी मेळटा आनी मेळिल्ले मनीस थोडे जाण तातूंत नांव ना पूण ते व्हडले तत्वशास्त्री कित्याक म्हळ्यार तांचे राजा उपाय करतात थोडे जाण तातूंत देवशास्त्री आसात पूण नांवान न्ही पूण तांच्या चिंतपान आमकां येता अशें जाल्यार मनशा लागीं आनी आतां शिकाप चडलां मनशाचें मस्त शिकाप चडलां देखून आमी आतां मनशाक एका मिनटा भितर खंय काल जाय पुरो मेळटा असल्या संदर्भार आमी काली थोडे उतळ संगतीन रावनासतना गूण संगती वचून नीज अर्थ कालें खंय तावन आयिल्लें कशें कित्याक म्हळ्यार आतां मेळटा तुका देखून ते आमी आनी आमी यत्मीक वडील जावन आसतना आजकाल संवसाराक आमी मेळटा आसतना उलयतना संवाद करतना थोडे फावटी चर्चा करची पडटा थोडे फावटी लोकां लागीं संवाद करचे पडटा शिकिल्ले मनीस येतात आनी हे पुरो वाचलेले मनीस येतात आदल्या काळार नातले आतां पुरो येतना देखून हांव चिंता हें आमकां घट करीचे शिवाय उतळ करनोच आमचो बोड थोड्यांक इल्लेशें जाता जावं पुरो पूण सुरविल्लीं तीं बोगणां इल्लीं हालता जावं पुरो सुरविल्लीं बोगणां पूण म्हज्या चिंतपा प्रमाणे थोडे फावटी इल्लीं बोगणां हाडल्यार कांय जायना म्हूण चिंता हांव तीं घट जायचे बोगणां आसलीं बोगणारेच्यात अंतर उरनोचो तीं गुंडायक वचायचे नातल्यार सोमयान सांगलां पळय घर खाली उतळ बांदलें जाल्यार घर बरें दिसूंक पुरो कांय मागीर अशें शिरांदरीचो पावस आयलो जाल्यार एकच फावटी कोसळ्ळ्यार कळ्ळें पूण आमी सुरयल्लें कोंडीचें पडटा इल्लें कोंडून इल्लें बरें फावंडेशन घाल्यार फाल्यां सकाळीं येता कोंटान इल्लें दुखता जावं पुरो इल्लें हालता जावं पुरो देखून हांवें चिंतचें तशें ती एक इमेज हांवें उपाय करची जाल्यार देखून भावार्थ तितलो हालो न्हू म्हजो भावार्थ दंडोळ्ळा ते उद्देश सोदता न्ही
थोड्या पटी थोड्यांक गेल्लो जाला जावं पुरो जावं ना म्हण सांगना हां. पूण उद्देश आमचो बावार्थ घट करचो बावार्थ गुणायन रिगोवचो आनी प्रस्तूत संवसाराक आमी जिवच्या प्रस्तूत शिकपी संवसाराक संवाद चलोवच्या संवसाराक आमी सोमयाची सतां सोमयाचो जिवीत सोमयाची बरी खबर प्रस्तूत संवसाराक दिवचो उद्देश हो फ्रेड फेल्डमॅन म्हणलो एकलो तत्वशास्त्री तो मनशा विशयी अशें म्हणटा डिजइंटेग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी म्हणून म्हळ्यार आमी जीव आसतना आमी चिंताव आनी कितें चिंताव तें उलयताव आनी भायर आमी क्रियेन दाखयताव आनी ताच्या मागीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमचें पर्सनालिटी व्यक्तित्व दिसून येता एक फावटी मनीस ताजो श्वास रावलो म्हणटा तो ताजें चिंची सकती थंयसर रावता बंद जाता त्या वेळार त्या मनशाचें व्यक्तित्व बंद जाता म्हण तो म्हणटा म्हळ्यार ते मनीस अखेर जालो म्हणून अर्थ आतां तुमी तत्वशास्त्र शिकून आसल्यात PhD अध्ययन केलां असले एक वाद या हाका प्रश्नाक सवालाक खंयच्या रितीर तुमी जाप दितात मनशाचें जिवीत थंय मात्र संपता की या मुखार येतालें कशें गे म्हणून ह्या चिंतपाक म्हजो प्रतिवाद कितें म्हळ्यार मनीस आनी मनशाचें अस्तित्व खाली ह्या संवसाराक सीमीत जाल्लें न्ही म्हळ्यार आमी ऑफकोर्स हांव एक बावार्थी आनी बावार्थाच्या नदरेन हांवें पळोवचें पूण नातल्यारी खाली फकत ह्या संवसाराकच आमचें जिवीत सीमीत जालें जाल्यार मनशाचे जिणेक अर्थ ना म्हण बघता आमचे मदें आनी मनजाती मदें फरक कांय ना म्हण म्हाका बघता मनजाती येतात मरतात गेले पूण मनशाक आनी मनजातीक फरक आसा आमकां आमी म्हणटा आत्मा आसा आमकां आमची जिणी ह्या संवसाराची आसा पूण ह्या संवसारांतच जिमीत जाली आनी ह्या संवसारांत आखेर जाता जाल्यार मनशाच्या मोलांक अर्थ ना हांवें आनी एकल्याचो काल्याक मोग करीचे आनी एकल्या काल्याक बरें करीचे मनशाक कोशाड म्हण आसा कितलोय मनीस तो ताका तो दोस्ता कोशाड खाली सूख केल्ल्या वेळार दोस्ता तें कोशाड म्हणल्यार खंय जावन आयलें कित्याक तें कांतोवचें म्हाका कित्याक म्हळ्यार काले म्हणी आसा म्हणून तें देखून तें काले म्हणी आसा म्हणच्या खातीर आमकां हाका पुराक जावन जेजून सांगिल्लें करेक्ट जाता पवित्र पुस्तकान सांगिल्लें करेक्ट जाता मनशाच्या स्वाभावीक जिणेंतच तें आसा एक आशा म्हणटात थोडे तत्वशास्त्री म्हणटात एक आशा आसा मनशाक आशा कित्याक म्हळ्यार हांवें जियेजे म्हणली एक आशा संतोसायचे म्हणली आशा हांवें उराजे म्हणली एक आशा आसा ती हर एका मनशाक आसा ती आशा स्वाभावीक पूण ताका पुराक जावन पवित्र पुस्तक वाचतना जेजूची कोण वाचतना पवित्र सभेचें शिकप आसतना आमची कितें म्हणल्यार आशा आसली ताका तें सपोर्ट दिता बरें देखून ही आशा आसली आमकां ती पुराक हाळे ही आशा आसली ती नॉट एन एम्प्टी विश रितेनी ताका काले म्हणे राखोन आसा म्हणलें पवित्र पुस्तकांत देखून असले तत्वशास्त्रीन बरयलां पवित्र पुस्तकाची चिंता मनशाची नीज आशा पुराक करूंक शकता म्हणून देखून हें एक चिंतप ह्या मनशाचें जावं बरो एक चिंतपी जावं बरो एक विज्ञानी ताची एक अभिप्राय पूण म्हाका चिंता ती अभिप्राय काडून संवसारच आखेर जाता जाल्यार मनशाच्या जिणेक अर्थ ना म्हूण म्हाका बगता मनशाच्या जिणेक नीज अर्थ आसचो आमची जिणी हांवें बरें करीचे हांवें हेरांक बऱ्या संगतीक पावचें निमाणें म्हाका कितेंकी पण एक राखोन आसा आनी जर तर म्हजें अस्तित्वच ह्या संवसारान आखेर जालें जाल्यार म्हजी पर्सनॅलिटी डेड जाली जाल्यार आमी काल्याक राखोन रावचें कोणाक राखोन रावचें देखून पवित्र पुस्तकाचें चिंतप म्हाका देवशास्त्रीचें चिंतप हांगासर बरें रुजता आनी ताणें सांगिल्लें करेक्ट म्हणटा आमी आमचें अस्तित्व उरतालें कूड आनी आत्मो आमी सर्गां वेता म्हळ्यार काले आमचें अस्तित्व उरतालें आमी देवा सांगाता रूप पळोवंक शकतलें हांव म्हाका म्हजें अस्तित्व ना जाल्यार देवा सांगता हांवें कोणाचें रूप पळोवचें तो संतोश म्हाका मेळटलो हांवें चिंतिल्लें सत म्हाका मेळटलें हांवें आशेल्ली नीज आशा म्हाका मेळटली हांवें आशिल्लो नीज मोग म्हाका मेळटलो ही आमची आशा देखून ह्या मनशाचें चिंतप म्हाका तितलें रुचाना आनी हांव चिंता तें विकतें खावन म्हजें मस्तू जाण नात थोडे पटी इल्लेशें एक उजो पेट्टा थोडें आसा एक निमाणे सवाल तुमचे लागे तुमी तत्वशास्त्र शिकला ते PhD अध्ययन केलें 12 वर्सां तुमी शिकयलें मस्तो तुमच्या वैयक्तीक जिणेंत हें तत्वशास्त्र शिकलेलें खंयच्या एका निर्दिश्ट वर्तुळांत म्हळ्यार एरिया ऑफ लायफ खंयच्या कडेन म्हणी तुमकां चड उपकारा पडले बरें भोगता गी तुमच्या ह्या जागी जिणेंत जावं प्रवचन दिता आसतना आनी तूं खंयच्या कडेन म्हण एक तुमकां एक मस्त उपकारा पडले बरें भोगता गी खंडी जावं एक
तुम्ही सांगलेल्या प्रमाणे उलोवण्यांत हां प्रवचन करतना लोकां लागीं संवाद करता आसतना आनी ताच्या उपरांत तक्रार हां विशय येता आसतना ओके तक्रार करचे विशय येता आसतना एक तें दुसरें हांवें अध्ययन केल्लो विशय तत्वशास्त्र आनी मिस्तीक जिवन तो म्हजो अध्ययनाचो विशय हांवें अध्ययन केल्लो विशय हां तत्वशास्त्र मनशाक देवातावन पयस व्हरता की या चड लागीं व्हरता हं. गूण रितीन चिंतलें जाल्यार हांवें तुमकां आवडले 2 दाखले दिल्ले कार्मेलिताचे नावार्दीक सांत एक कुर्साचो सांत जुवा म्हणून वय तो एक नमणेचो तत्वशास्त्री पूण ताका पुवी सभा हां. एक भोव महान विशेष मिस्तीक म्हणून मानून घेता हं, हं, तो हं, हं. कित्याक म्हळ्यार ताची लिखणां वाचता आसतना हं. ताची ताणें बरयल्लीं कवानां वाचता आसतना हं. एक भक्ता ह्या मनशाक देवाचो विशेष मोग आसलो म्हळ्यार ती एक गुंडायेची बगणां ताचे अनुभव आसलो हां. देखून मनशाक गुंडायेचो देवाचो अनुभव करीत जाल्यार तत्वशास्त्र विरोध वचना हं, तत्वशास्त्र कुमो करता आनी आमकां ह्या जगाच्या जिणेंत हें आमकां गरजेचें घालें म्हळ्यार देवा थंय आमचो संबंद गुंडायेचो जायचे हां. तितल्या अंताक हांव पावना पूण जायचे ओके देखून हें आमकां कुमो करता शिवाय विंगड करिना हं. उतोळ रावल जागलें जाल्यार तुवें आनी हें कळलें हें म्हळ्यार ताचो अर्थ निवलो वय पूण नीज गुंडायक पळयलें जाल्यार हां. आमकां आत्मीक ध्यानाकी कुमो करता म्हणलें खंडीत म्हाका भोगलां मोगाच्या न्हू तत्वशास्त्र सबार फावटी ताजें प्रामुख्यता आमकां कळना पूण तत्वशास्त्र शिकले वरवीं मनीस देवातावन पयस वयच्या बदलाक आनीकी चड देवाक आनी भावार्थाची स्वता शिकोवंक कशें उपकार पडटा म्हणून आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां पळोवंक मेळ्ळें आनी भोव अपुर्बाची समजणी आमकां मेळ्ळी मानादीक दोतोर जोझफ मार्टिस हांचे तावन देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव फादराबाक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें थँक्यू फादर थँक्यू तुमकां कोणाकी आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयान सवालां विचारूंक आसत जाल्यार वॉट्सॅपा मुखांतर नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समट आणि सावाला
शिकतास्ताना सडई आमचो भावार पवित्र कधीच भेटयताना सडई आमचो भावार खालत्या काळजान तुमचा जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाडपासल्यान कडपा सारक्या भावाडता वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाडपासल्यान कडपा सारक्या भावाडता वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.